लायसन्स घेवंक पडटा FDA फूड एंड ड्रग्स ते सगळे करपाक आमी हेल्प करतली ते सगळे तुमकां करपाक आमी हेल्प करतली पूण आमकां जाय स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा ते आमची महिलाय स्वयंपूर्ण जावपाक आत्मनिर्भर म्हणल्यार आपल्याच पांयाचेर उबे रावपाची शक्ती आमच्या बायलांक मेळपाक सो हे कोर्सीस आतां बेगीनच्या बेगीन पंचायत फॉर्म जाता सोमारा तेज्या उपरांत मंगळारा ते वोट घेवपाक वयतले तेज्या उपरांत आमचें काम परतें चालू तर तुमी 10 दीस हांगा हें करात तुमचे बरे भाशेन बिजनस करात गणेश मनयात बरे भाशेन देव गणपतीचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर आसुनी आनी मागीर आमचे कोर्सीस परते आमी चालू करूया सो आय थँक यू ऑल फॉर इन्वायटींग मी हियर आय विश द न्यू पंचायत बॉडी ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी परते बाब अक्षय आनी बाब शेटये बाय सिमरनाक आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू मॅडम तुम्ही उलयता येस टेल मी दिस स्वयंपूर्ण भारत आत्मनिर्भर भारत म्हणलं 2.0 सेकंड टाइम परत गोवा सरकारान हांगर हो आज निर्णय घेतलेलो आहा आणि गेले इलेक्शन झाल्या उपरांत परत कार्यक्रम चालू केल्लो आहा कार्यक्रम चालू असताना सरकाराक अशें एक लक्षात आयलें की चवथीचो एक सण लक्षात घेवन खूप महिला आपण वेगवेगळे आयटम करतात ज्याची भायर गरज असता कारण सिटीन हे सगळे आयटम तयार जायना बऱ्याच लोकांक टायम आसता तर त्या लोकांक कोण करून दितलो जाल्यार गांवांत एक्चुली लोक असतात आणि हे सगळे आयटम तयार करतात तर एक हो प्लॅटफॉर्मय तांकां दिवचो आणि शहरांत जे लोक असतात त्यांची गरज भागोवपाची म्हणून हो एक प्लॅटफॉर्म सरकारान तयार केल्लो सबंद गोवाभर ऑल टुगेदर 24 जागांचेर अशा तरेचो आजच्यान बाजार स्टार्ट जाल्लो आसा आणि एक बाजार आसतलो 28, 29, 30 म्हण एक माटोळीचो सामानाचो म्हण परत वेगळो ते अजून वेळ आहा ताका पण सरकाराचो केवळ एक उद्देश हांगर की ह्या महिलांक थोडो एक हातभार दिवपाचो कारण गेली 2.5 वर्ष जाले आमचे स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक पंचायतीन बसतात आणि जे सरकारचे वेगवेगळे स्किमी असतात योजना असतात हे डिपार्टमेंट दितात पण त्याच्या भायर पासून अजून एक कवर दिवपाक लागून हे स्वयंपूर्ण मित्र असतात ते बसतात आणि पंचायत मेंबर किंवा कावन्सिलर्स असतात तांकां घेवन गांवांतले जे लोक असतात गरजू तांकां हे बारीक बारीक गोष्टी हे त्यांच्या दारापर्यंत पावपाचो किंवा तांकां मदत जी जाय ती मदत करपाचो प्रयत्न करतात आणि त्याच्या माध्यमांच्यान आज हे सगळे जे लोक हांगा राहतात ऑफकोर्स काही नवीन लोक असतले काही लोक जुने असतले पण हितून काही लोक नवीन भितर सरलेले असतात तर हे प्रत्येकाच्या सहाय्यान म्हणतात तसे म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायत मेंबर आणि बाकीचे आमचे विधानसभेचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात त्यांच्या माध्यमांच्यान एक दिवपाचो हो एक बारीकसो सरकारचो प्रयत्न माटोचे सामान आता ह्या स्टॉलान लागतले काय वेगळे माटोळेचे सामान हांगर म्हाका दिसता हांगर आसतले माटोळेचे सामान पण मागच्या सारकेले हातून हांगले काहीतरी लोक गेले आहात आता सध्या तेंच्यांनी सरकारी कॉम्प्लेक्स म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आहा त्याच्या समोर आज हे सगळे शॉप हे घातलेले असतात आणि 28, 29, 30 हो म्हापसाचो नवीन बस स्टँड आसा थंय माटोळेचें सामान विकलें वता इवन ह्या गांवांच्यान जर कोण तरी आसात आनी थंय जर येवपाक शकतात जाल्यार एक्चुली स्वयंपूर्णा कडेन नांवां दियात तुमी आमी त्या दिसा तुमकां 28, 29, 30 त्या दिसा तुमी एकोमोडेट करता माटोच्या सामानाची किमती बद्दल कितें फरक आसतलो बाजारू आनी हांगासल्या बद्दल सी बाजारान आमचो कंट्रोल काय ना रेट जो कितें आहा पळय बाजारान तो मेळटलो फक्त आमी एकच ठरयलें हे कितें सरकारान की हे जे लोक आसतले पळय तांकां अदरवायज सोपो दिवचो पडटा तर सोपो जो आहा हो सोपो ह्या लोकां कडल्यान कलेक्ट करचो ना खंयच्याच जाग्या वयल्यान आनी एक पेंडल घालून दिवप आणि त्यांची बाकीची सगळी म्हणजे पिवपाचें उदक म्हण किंवा टॉयलेटाची वेवस्था हे बाकीचे सोयी जे आसात ते तांकां उपलब्ध करून दिवप ही सरकारा कडल्यान एक फॅसिलिटी मॅडम हय फोटो थंयसून मॅडम सुरवात करा थंयसून सुरवात करा तशी थंयसून ही आहे आपापल्या हितून बसा सगळी आपापल्या हितून बसा
फाटतो नका म्हणून काय असे रो हटे तुम्ही उलया बस हा विचारता आज जे तुमकां स्वयंपूर्ण बद्दल जे स्टॉला घालून दिल्या त्याबद्दल तुम्ही थोडी माहिती द्या तुमकां कशें दिसता बरें दिसता आमकां दिले प्लॅटफॉर्म हे करपाक बायलांक फुडें सरपाक मातशें आनी आमचे CRP आसा ताणें खूब फुडाकार घेतलेलो सिमरन नार्वेकर ताणें सुद्दां आमकां खूब हेल्प केला की तुमी बायलां मातशें फुडें सरात म्हणून आनी आमी हे जूट कोर्स दिल्लो आमकां सरान गोश्टे सरांनी मागीर आमी आतां ते आमचे स्वता शिवला घरांनी आनी आतां सेल करपाक दवरला टोटल कितें कितें आयटम आनी कितें कितें पदार्थ खावपाचे हांगासर दवरलेले आसा त्या खावपाच्यो नेवऱ्यो आसा चकऱ्यो आसा लाडू आसा प्लस वायलां आसा बायलां खातीर चवथीक लागता ते प्लस नाल्ल आसात आनी अगरबत्ती आहात सगळे प्रोडक्ट आसा चवथीक लागतात चडशे सगळे हँडमेड केल्ले आहा घरगुती केल्ले आहा खूप काढले न्हू आनी तेजे उरता पळय न्हू तेज्या पासून केले ओके हां तुपाचो तो हय उरता पळय न्हू उरता ते आणि हे तुझे हांवें साखर घालून नाही